मोगाळ भाव भयणांनो, देवाच्या उतरा उद्देशी जायत्या गजाली आमकां समजल्ल्यो आसा आनी त्यो कळून आमकां जायतो फायदोय जाल्लो आसा. आमचें मेळ्ळें जिवीत, पातकी जिवीत पयस जावंक पावलेलें आसा आनी पवित्रपणाचें आंगोस्त्र आमकां दोनूय जेजून दिल्लें आसा. आमचो दोनी जेजू दिव्याची वोपार ह्या सुवातेचेर आमकां सांगता. दिवो म्हणजे उजवाड दिणारो जावन आसा. क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण म्हणजे उजवाड जावन आसा. ह्या संवसारांत क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण म्हणजेच एक उजवाडाचें किर्ण जावन आसा. ह्या संवसारांत तूं आनी हांव जल्माक आनी मरणाक बांदलेलेच आसात. ह्या दोनूय गजालींनी आमी बंद आसात. क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण भायल्यान आमच्या पासत एक आस तयार करता. मनीस उजवाडांत कितें करूंक शकता तर हो उजवाड सर्गीचो जावन आसा आनी जेजू खूद उजवाड जावन आसा. खंयचीच वस्त पळयतलो जाल्यार दोन गजाली आमकां जाय आनी त्या दोन गजालींचो आमी उपेग करूंक जाय. ती वस्त दिसच्या पासत आमकां उजवाडाची गरज आसा आनी ती वस्त पळोवच्या पासत आमकां दोळ्यांची गरज आसा. कुड्डो मनीस उजवाड पळोवंक शकना आनी जर खंयचो मनीस पळोवंक शकता पूण त्या सुवातेचेर काळोख आसा जाल्यार ताज्या त्या दोळ्यांचो कांयच उपेग ना. उजवाड आनी दोळे हे पळोवच्या पासत आसा आनी ह्यो दोनूय गरजो मनशाच्यो खूब उपेगाच्यो जावन आसात. क्रिस्ताच्या सांगातान आसलेले लोक सुद्दां ताका पळोवंक शकनासले. हाचो अर्थ असो न्हय की ते कुड्डे आसले व तांकां दोळे नासले व जेजू तांकां दिसनासलो, तर तांची आत्मीक नदर मेल्ली आसली. दोळे आसून ते कुड्डे जाल्ले आसले. लुकाचो 11 आविसर 37 आनी 38 वळी प्रमाणे ताणें शुद्धीकरण केलें ना. तांचे पासत तो एक धर्मीक विधी असो आसलो. मोगाळ भाव भयणांनो, धर्म म्हणजे भायल्यो गजाली न्हय तर काळजाशी संबंदीत आसलेल्यो गजाली जावन आसा. हें एक व्हड तत्व जावन आसा. 41 आनी 42 वळी प्रमाणे दावो वांटो दिवप म्हणजे ते चुकीचे आसा अशें ते समजताले. तुमचे कडेन आसलेले पयशे तुमी देवाच्या वावरा पासत दिले म्हणजे तुमी क्रिस्ती जातात अशें ना. तरी पूण तुमी जर क्रिस्ताचो मोग करशात जाल्यार तुमी क्रिस्ताच्या वावरा पासत देणी दिवंक शकतात. जर तुमी क्रिस्ताचे न्हय जाल्यार तुमी ताका कशे देणी दितले आनी ताजो वावर तुमी कशे फुडें व्हरतले? हें जावंक शकना. फारिज्यो सगळ्या भायल्या गजालींत घुस्पटलेले आसले. शास्त्री हांचें पातक हें अप्रमाणीकपणाचें जावन आसलें. ते सुमर्तीत आपली जाणवाय घालून चड फोटिंगपणाचें काम करताले. आयज असले जायते लोक ह्या संवसारांत आसात. देवाचे उतराचे ते आपलो अर्थ घालून उपेग करतात. मोगाळ भाव भयणांनो, देवाचें उतर पवित्र जावन आसा. तातूंत आमच्यांनी कांय मिसळ करूंक जायना. जशें तें आसा त्या प्रमाणीत ताजो उपेग आमी करूंक जाय. आनी लोक आमकां जायत्यो नव्यो गजाली दाखोळ करता. त्योच हांव तुमकां दाखोळ करूंक पळयतां. लुकाचो 12 आविसर आनी 1 वळ. ह्याच काळांत क्रिस्ताची सेवा उंचल्या सुवातेर पावलेली आसली. जायतो लोक क्रिस्ताच्या फाटल्यान चलतालो आनी ह्याच वेळार ताणें जायत्यो मिलाग्री केल्ल्यो आसल्यो. आजारांनी कुड्ड्यांचे दोळे ताणें उक्ते केल्ले आसले. थोटे चलोंक लागलेले आसले. बेरे आयकताले आनी मोने उलयताले. क्रिस्तान आजारांनी लोकांक बरे केल्ले आसले आनी बरे जाल्ले लोक इतले आसले की ते मेजूंक जायनासले. लोक एकामेकाक माडोवन वेताले. ती सुवात भिरांकूळ अशी जावन पावलेली आसली. फारिजेवाच्या खमीराशी क्रिस्त तांकां शिटकायता. जायते लोक
ज्या तरेन येवजितात की खमीर म्हणजे आमटें हें शुभ वर्तमान दाखयता. पूण दोनूय जेजून फारी जेवाच्या खमीरा विशीं कित्याक शिटकायलें? खमीर दुश्टपणा संबंदी दाखलो करता आनी फारी जेवाचें खमीर दोंग्या विशीं आसलें. आयज सुद्दां ह्या खमीरा संबंदी बरेंच कितें आयकूंक आनी आमकां पळोवंक मेळटा. 2 ते 5 वळी प्रमाणें आमी ताजेर विश्वास दवरूंक जाय. मार्टीन लुथरान म्हटलेलें आसलें, देवाची भिरांत धरात तर तुमकां कसलीच केन्नाच भिरांत दिसची ना. आनी ह्या सुवातेर दोनी जेजूय आमकां तेंच सांगूंक पळयता. जर कोणें देवाची भिरांत धरली तर तो मनीस मनशाक भिवचो ना. लोकांच्या मुखार ह्या धर्मीक वडिलांक क्रिस्तान बरेंच तापयल्ले आसले आनी ताका लागून तांचो सगळो राग ताजेरूच आसलो आनी त्या शिसांकूय तशेच तरेन ते पळयताले. आयज असले लोक आमच्या मदीं आसा. तांकां आपलें पडून गेल्लें आसा. देवाचीं उतरां तांकां कोडू लागतात आनी जेजूच्या शिसांकूय तशेच तरेची वागणूक फारिजेवांनी दिल्ली आसली आनी उपरांत हेंच तांणी केल्लें आसलें. दोनी जेजू तांकां सांगता, देव तुमची काळजी घेतलो. ही बोळाचीं उतरां तो आपल्या शिसांक सांगतालो, जांकां सगळ्यांचें पडून गेल्लें आसा. जे लोक देवाचें उतर दुसऱ्याक सांगतात तांचे पासो देव मागणें करीत आसा. ताका आपल्या पोरजेचें पडून गेल्लें आसा. 10 वळी प्रमाणें जो आपल्या तोंडान वायट उलयता त्या वरवीं तो गुन्यांवकारी जायना, तर ताज्या वागण्या वरवीं, ताज्या काळजाच्या विचारा वरवीं जर तो पवित्र आत्म्या वरवीं वायट उलयतलो तर तो सगळ्याहून व्हड गुन्यांवकारी जावन आसा. मनीस जल्मानूच पातकी जावन आसा. हेंच ताणें पवित्र पुस्तका उद्देशीं आयज आमकां दाखोळ केल्लें आसा. मनशाची दशा कशी आसा हेंच आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. मोगा बाबणानो, आयज पवित्र पुस्तक तुमकां कितें शिकयता हो एक व्हड प्रस्न जावन आसा. आनी पवित्र पुस्तक जें कितें तुमकां शिकयता त्या प्रमाणें तुमी चलतात काय ना होय दुसरो प्रस्न जावन आसा. जर तुमी पवित्र पुस्तक वाचतात आनी त्या प्रमाणें करिनात जाल्यार तुमी देवाच्या मुखार व्हड गुन्यांवकारी जावन आसा. आयज देवाचें उतर सगल्यांक मेवलोलें जाय. त्याच पासत आयज संवसाराक देवाचें उतर गाजता आनी तें जण एकल्यात मानून घेवंक जाय. मोगा बाबणानो, दोनूय जेजून तर सगळेच सुवातेचेर आपलें उतर परगट केलें. जेन्ना दोनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराचेर पयलेच फावट आयलो तेन्ना तो नीत करूंक आयलो ना, तर संवसाराच्या सगळ्या लोकांक तारण दिवच्या पासत तो आयलो. तातूंत तूं आनी हांवूय एक जावन आसले. ताणें तुजें आनी म्हजें थारण केलें. तर आतां दुसरे फावट तो येतलो तर तो नीत करच्या पासत येवचो आसा. बापान नीत करचें सगळें काम पुताचेर सोंपयल्लें आसा. जुआंवाचो 5वा विसर आनी 22वी वूळ सांगता, बाप कोणाचीच नीत करिना, तर नीत करपाचें सगळें काम ताणें पुता कडेन सोंपयल्लें आसा. ह्या घडणे वरवीं आमच्या दोनयांक हें दाखोवन दिवंक जाय आसलें, आयच्या संवसारांत कुडीच्या आशे प्रमाणें व कुडी प्रमाणें जे कोण जियेतात तांकां एक दीस देवाच्या मुखार उबें रावचें पडटलें. तांकां आपली मजुरी तो वेळा प्रमाणें दितलो. आयज देवाचीं उतरां संवसाराक कोडू लागतात. हें कित्याक तर तांचीं कामां वायट जावन आसा. तांचें जिवीत पातकान चाललेलें आसा आनी तांणी पातकाक वेंग मारलेली आसा. त्याच पासत तांकां देवाच्या उतराची गोडसाण लागना. आयज ह्या संवसाराचेर आमी पळयतात, तुजी नदर ज्या सुवातेचेर वेता थंय तूं पळय. तुका संवसारांत कितें बरें दिसता? संवसारांत तुका कांयच बरें दिसना. ज्या सुवातेचेर तुजी नदर पडटा तेन्नाच पातक तुजे तकलेन भितर सरता. पूण आयज जे भावार्थी आसात ते पातका पासून बरेच पयस गेल्ले आसा, कारण ते जाणा जेजूचो मोग.
जेजून तांच्या पोसत कितलें दूख आनी त्रास सोंसलां हेंय ते जाणा. तरी आसतना जायते जाण पातकान पडटात आनी आपलें जिवीत मेळें करतात. मोगा भाव-भयणांनो, जर अशें आसा जाल्यार आयजूच आमचें जिवीत आमी निटायेचेर घालुया. आमच्या जिवितांत आसलेलें पातक आमी आयजूच कबूल करया आनी नितळसाणेन आनी पवित्रतायेन आमचें जिवीत आमी देवाक भेटोवया. तेन्नाच देवाची कामां आमच्या जिवितांत पूर्ण जावंक पावतलीं. आयज जरी तूं एकलोच आसा तरी तूं भियेनाका. देव तुज्या सांगाता आसा. जायते तरेचे प्रस्न आमच्या जिवितांत येतात. देव कोण, ताणें कितें केलां आनी तो कितें करचो आसा? मोगा भाव-भयणांनो, हे प्रस्न जे आसात ते प्रस्न सगळे आमचें पवित्र पुस्तक बायबल सुटावे करूंक शकता. आमचे प्रस्न मनशाच्यान सुटावे जायना. मनीस जेन्ना मनशा कडेन उलयता तेन्ना आनीक भासाभास जाता आनी तांचें उलोवणें वाडटा. पूण पवित्र पुस्तक आमकां सच शिकयता. एकदां अशें जालें, सेंट फ्रांसीस झेवियर हाणें अशें म्हटलें, जायत्या लोकांनी म्हजेशी येवन आपल्या पातकांची कबुली दिली. म्हणजे आपलीं पातकां वळखून ताणें घेतलीं. ताणें आपलीं सगळींच पातकां कबूल केलीं. पूण ताणें आपली आस मात कबूल केली ना. आतां ह्या सुवातेर ग्रेस्त मूर्ख मनशाची वपार सांगलेली आसा. लुकाचो 12वो आविसर 16 आनी 17 वळी प्रमाणे ह्या सुवातेर हांव ह्या शब्दाचो उपेग केल्लो आसा. लक्षांत घेयात, हांव कितें करूं? म्हजी पिकावळ साठोवच्या पासत म्हजेशी सुवात ना. ह्या मनशान पृथ्वीचेर सगळी ग्रेसकाय एकठांय केल्ली आसली आनी ती ग्रेसकाय साठोवच्या पासत ताचे लागीं सुवात नासली. पूण स्वर्गांत ताणें कसलीच ग्रेसकाय एकठांय करून दवरूंक नासली. आमच्या दुनियान ह्या मनशाक मूर्ख अशें म्हटलेलें आसा. तर तो कसलो मनीस आसलो हें लक्षांत घेयात. भायल्यान पळयल्यार तो एक बरो असो मनीस जावन आसलो. तो सुमूर्त पाळणारो मनीस जावन आसलो. तो बरो शेजारी जावन आसलो. तो बरो घरकार जावन आसलो. तो दुश्ट वो अपराधी नासलो. सगळ्या गजालींनी तो बरो दिसतालो. तरी पूण दोनी जेजू ताका मूर्ख अशें म्हणटा. हें कित्याक? तर ह्या मनशान आपले जाणवायेन सगळें केल्लें आसलें आनी तो आशेचो मनीस जावन आसलो. आयज अशेच तरेचे जायते लोक ह्या संवसारांत आसात. ही वपार देवाच्या उतराक तोपता तसली जावन आसा. आयचो संवसार सांगता, खायात, पियात, मजा करात, फाल्यां मरून वचूंक जाय. आमचो धनी जेजू म्हणटा, हेंच तर वायट जावन आसा. हेंच मनशाक मूर्ख करतात. जर तुमकां दिसता हें म्हणजे जिवीत म्हूण, तुमी तुमकांच फसयतात. तुमी तुमकांच पातकान उडयतात. हो संवसार तुमकां कांयच दिवंक शकना. देवाचे नदरेन हें सगळें वायट जावन आसा. ज्यो वस्तू आमकां ह्या संवसारांत दिश्टी पडटात त्यो म्हणजे मूर्खपणाचें लक्षण जावन आसा. मोगा भाव-भयणांनो, मनशाक आजुनूय सोद उदकें जावंक ना त्याच पासत असल्यो मूर्खपणाच्यो गजाली तो घेवन आसा. आयच्या मनशाची बरूच जायना. ताका कितलेंय जर फावो जालें तरी तो उणेंच अशें म्हणटा. हांव आजुनूय गरीबूच आसा अशें तो म्हणटा. ताजे लागीं जितली ग्रेसकाय आसा ती सगळी ग्रेसकाय जर एकठांय केली जाल्यार ताच्या इतलो ग्रेस्त मनीस कोणूच ना. पूण तो देवाच्या मुखार आपूण भिकारी आनी मनशाच्या मुखार आपूण कांय नासलेलो अशें दाखयता. मोगा भाव-भयणांनो, असल्याची दशा कशी जातली तें देवूच जाणा. जाकोबाची चीट 5वो आविसर आनी 1 वळ आमकां अशें सांगता, आनी आतां तुमकां ग्रेस्तांक सांगता, तुमचेर येवचो आसा त्या आल उपद्रव्याक लागून विलाप आनी रुदन करात. तुमची सेवा पयशांचेर ना, तर देवाचेर पातयेवन रावून ती करची आसा. लुकाचो 12वो आविसर 26 आनी 27 वळी प्रमाणे देवान संवसारांत आसलेल्या सगळ्या तरेच्या झाडांक, फुलांक, फळांक तशेंच सुकण्याक
कितलींशीं सुंदर रोचलेलीं आसात. तांकां तुमी पळयात. आमी आमची कूड नेटोवच्या पासत कितलेशेच उपेगांत हाडटात. कितल्याशाच दुडवांचो आमी इबाड करतात. आमी कितें करता हें आमकां समजना. पूण आमी ह्या सुकण्याक पळयात, ह्या फुलांक पळयात आनी उपरांत आमचे कुडीचेर आमी नदर लावया. मोगा इश्टानो, आमकां सगल्यांकूच देवाचेर पातयेवन रावूंक जाय. आनी आयच्या काळाची तर ही व्हड गजाल जावन आसा. सुकणीं गुदांव बांदिनात, फुलां विणिनात, पूण मनीस सगळें करूंक शकता. अशीच देवाची येवजण आसा. आयच्या धांवत्या संवसारांत देवाची खबर जर कोणाक सांगली तर ते तांकां अशें म्हणटात, आयज देवाचें उतर आयकूंक कोणाक वेळ आसा. तें फाल्यां पळोवया. मोगा भाव भयणांनो, चोत्राय धरात. देवाचें उतर फाल्यां म्हणटा तें ना, आयजूच जावन आसा. आयचोच दीस तारुणाचो जावन आसा. फाल्यांचो दीस कसो येयत हें आमी नकळो. आयज ह्या संवसारांतली सगळी रोसनां धर देवान इतली सोबीत रचल्या जाल्यार तुका आनी म्हाका तो कितलो सोबीत करचो ना. पूण आमी ताच्या उतराचे भायर आसात, त्या पासत आमी हें घेवंक शकनात. आयज आमची काळजां दुखी आसात. आमी व्हड भार घेवन आसात. हें कित्या पासत तर आमी देवाच्या उतरांत ना त्या पासत. देवाच्या उतरा पासून आमी पयस आसात त्या पासत हें सगळें घडोवंक पावलेलें आसा. जर देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी लायलोलें जाल्यार खरी शांती, खरी खुशालकाय आनी आनंदाचें जिवीत आमचें जातलें आसलें. तरी हांव मोगाळ भाव भयणांनो अशें समजना की तुमकां शांती ना म्हूण. पूण जायते फावटी आमची चिंतनां इतलीं व्हड जाल्लीं आसा, त्या चिंतना उद्देशीं आमची शांती बिगडून गेल्ली आसा. पूण हीं चिंतनां येतात खंयच्यान तर हीं चिंतनां सगळीं सैतानाचीं जावन आसा. आनी जर हीं चिंतनां तशींच उरलीं जाल्यार आमी सर्गीच्या राज्यांत भितर वचूंक शकचे नात. त्याच पासत एक दीस मनशाक देवाच्या मुखार उबें रावचें पडटलें. आपणें जें कितें केलां ताचो हिशोब दिवचो पडटलो. आनी देवाची व्हड जट्टी जावच्या पयलींच आमचें जिवीत आमी निटायेर घालूंक जाय. देवाच्या वावरा पासत आमी तें भेटोवंक जाय. देवाचीं कामां आमी पूर्ण करूंक जाय. त्याच पासत तुका आनी म्हाका देवान विचून काडलेलो आसा. मोगा भाव भयणांनो, संवसारांत सगळेच तरेचें दूख आनी त्रास तुका फावो जातलें. पूण धीर सोडूं नाका, कारण देवान संवसाराचेर जैत व्हेल्लें आसा. आनी आयज आमी ह्या संवसारांत आसा आनी देव खुद जेजूच्या रुपान आमचे पासत विनंती करता. तर मोगा भाव भयणांनो, एक कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळोया. तर ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली हें आमकां कळोवपाक मात तुमी विसरूं नाकात.